G20 परिषदेच्या गोंयांत जावपी बसके वेळार वोकल फॉर लोकल आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या दोन गजालींचेर भर दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। G20च्या गोंयांतल्या बसकांची तयारी योग्य मार्गाचेर आसा। हे तयारेचो नियाळ घेवपाक G20चे प्रतिनिधी मंडळ गोंयांत आयिल्ले। G20 परिषदेच्यो 8 बसका गोंयांत जातल्यो। हातूंत 2 मंत्री पावण्यावयल्यो तशेंच 6 हेर बसका आसतल्यो। फुडल्या 4 म्हयन्यांत त्यो जातल्यो। पहिली बसका आंतरराष्ट्रीय भलायकी अधिकारी आणि प्रतिनिधीचे उपस्थितीत जातली। G20च्या मिटिंगेक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टुरिझम सेक्रेटरी आणि G20 सेक्रेटरीचे मेंबर हे आज हांगासर आयिल्ले। तर ते G20च्यो मिटिंग्स गोंयांत ज्यो 8 जावपाच्यो आसा तितूंतल्यो 2 मिटिंग्स ह्यो मिनिस्ट्रल लेवल, वन इज एन हेल्थ मिनिस्ट्री लेवल एंड अदर इज एन टुरिझम मिनिस्ट्री लेवल। ती तांची ओवरऑल अरेंजमेंट्स आणि ओवरऑल तयारी कशा पद्दतीन आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आणि अरेंजमेंट वायज हे पळोवपा खातीर हाची रिव्यू मिटींग जाली। 17 तारखेच्यान सुरवात जाता, 17, 18, 19 एप्रील पयली मिटींग जाता, मे म्हयन्यात दुसरी मिटींग आसा, जून म्हयन्यात मेजर मिटींग आसा, फ्रॉम 5th of June to 23rd of June कंटिन्युअसली 3 ग्रूप ऑफ मिटिंग्स आसा। सो दॅट ताज्या उपरांत इंदान जुलय म्हयन्यात एक मिटींग आसा। अशा पद्दतीन 8 वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जातल्यो। 21st of June ह्यो मेजर 21st of June योगा डे आसतले। सस्टेनेबिलिटी हो आमचो हितूंतलो कन्सेप्ट आसा। एवरीथींग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हाजेर अचीव करपा खातीर G20च्या हितूंतल्यान मिलेट्स, वोकल फॉर लोकल हे सगळे प्रमोशन जे आसा म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हो एक कन्सेप्ट जो आसा G20च्या निमित्तान पुश केलो वयतलो। लोकलांक प्रेजेंटेशन दिलें वयतलें। कल्चरल एक्टिविटीज गोंयच्यो तो कल्चरल हे तांकां दाखोवपा खातीर वेगवेगळे जे डिस्कशन जाले। काही गजाली फायनलायज जाल्यो, काही फुडल्या मिटिंगेन फायनलायज जातल्यो।